गोंयकार आनी आर्मी हे समीकरण सामके कमी, मात दिवचलचो गोंयचो आर्मी ऑफिसर आर्मीत गोंयचें नांव वयर काडटा। 2001 आर्मी जॉयन जाल्लो अमित परब 17 वर्सांत चौथे प्रमोशन घेवन कर्नल जाता। अमिताचो आवय बापूय हे विशीं प्रुडंटा कडेन उलयलो। हो आमकां मोठो अभिमान, म्हणजे आमचो गोंयचो कोटेरी भुरगो हे जालो म्हणून म्हजोच आनी आमचो गोंयचो। गणेश चतुर्थी आसली, तिसरे दीस दिल्ली एकटोच गेला। हांगासर रेल्वेन दिल्ली एकटो गेला आनी तेजे सिलेक्शन आनी देव ताका पावलो आनी ताचें सिलेक्शन जालें। म्हणजे सारको 22व्या वर्सात 2001 तो जॉयन जालो आनी 17 वर्सांत ह्या तेणी 4 प्रमोशनां सद्दां घेतली। लेफ्टनंट जालो पयलो, मागीर कॅप्टन, मागीर मेजर आनी आतां लेफ्टनंट कर्नल जाल्लो, आतां कर्नल जालो। मूळ गांव आमचो पेडण्या वजरी, मुळगांव आनी आतां आमी स्थायी जाले मुळगांव। पण कोणी आमचे फॅमिलीन सुद्दां विरोध केलो, एकटोच चेडो आनी कितें ते आर्मीन धाडटात मिलिटरी, पण आमी ताका विरोध करना। पण ताका ती मागीर गोडी जाली, एनसीसीन वचूची न्ही, ताका ती गोडी सारकी लागली। पण ताका कित्याक तूं एकटो धाडटा, पण ताणें म्हाका पयलींच सांगलें, मम्मी तूं कांयच उलोवची ना, लोक तुका कितें कितें सांगतले पण तूं उलोवच नाका म्हणून। पण आमी ताका कांयच उलोवंक ना, तुज्या मनाची इच्छा तूं पूर्ण कर म्हणून ताका धाडलो। ड्युटीर आसतना आतंकवाद्यां कडेन कितलेशेच एनकावंटर। एके घडणुकेचेर लेफ्टनंट कर्नल अमित परबाचे आवयन वर्णन केलें। श्रीनगराक ते कोण तरी भितर आसले, तांकां कळ्ळें भितर 3 जाण लिपून रावल्या म्हणून। तो भितर रावून हेंच्यांनी वयर घराचेर चडले आनी तेणी तांकां पिस्तूल मारले न्ही, ते गोळीबार केलो तेन्ना तेंचे ती हांगाच्यान ताका झाडून गेली, हाताक लागली ताका। आनी तेणें आमकां मागीर टिवीचेर दाखयल्लें न्ही, मागीर तेणें आमकां बेगीन फोन केलो, तुमी भितली, आपल्याक कांय जावंक ना म्हणून। आनी पण ताका गोळी लागलेली तेन्ना, पण आमकां तेणें दाखोवन दिवंक ना। मागीर तेजी ते हांगासरली जांगेचो हें काडून ताका हांगा घातला आतां। प्रुडंटा खातीर उदय परब।